म्हापशे पालिकेन खासा बसकेत सरकारान मार्केटाक म्हूण दिल्ल्या 20 कोटींच्या प्रकल्पाक मान्यताय दिली। आयज आमी सगळे आयज आमचे म्हापसा मार्केट म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिल मार्केटार आयज आमी हांगा आसा आनी आमचे सगळे हांगा फाटल्यान पळयत ऑलमोस्ट अबाउट 100 आमचे सगळे वेजिटेबल विकपी इतली वर्सां तांकां खूब त्रास जाल्ले आसा। ते सगळे डिस्प्लेस जाल्ले आसा आनी भायले कोणा ते तांच्यानी फायदो घेतलेलो आसा। तांची विनंती मागणी की तांची ई लँड तांकां मेळची। आणि आज पळयत जाल्यार ते एक 100 लोक हांगासर जमलेले आसा आनी तेंची मागणी कितें की आमकां एका लायनीन दिवचे। बरें, आमी हो विचार ऑनरेबल MLA सांगल्या प्रमाणे आनी तेंची विनंती आयकून आमी एक अरेंजमेंट करतात, पण वेजिटेबल वेंडरांनी थोडेशे आपूण जावन एक सिस्टम दवरूंक जाय। मात हे प्लानात खंय सबंद मार्केटात शेड येतली ते शेडीक काय नगरसेवकांची हरकत। आमचो एक पयलो एजेंडा आसलो तो म्हटल्यार मार्केट जो म्हापसा म्युनिसिपालिटीचो मार्केट प्लॅन आसा तो एप्रुवलाक हाडपाचो आनी आज बरें डिस्कशन जालें। हें म्हापसा मार्केट मर्चंट कमिटी आहा तांकां आमी हो पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन दिल्लें, प्लस आमी मार्केट कमिटी म्युनिसिपालिटी मार्केट कमिटी तेंच्या वांगडा डिस्कशन करून तांकां एक प्लॅन दिल्लो आनी फाटल्या कावन्सिल मिटींग येयल्ले तेन्ना थोड्या कावन्सिलांनी ऑब्जर्वेशन काडलेलें आनी ते ऑब्जर्वेशन क्लियर करून आमी एक ताका फिजिबिलिटी रिपोर्ट लावन परत आज कावन्सिलाक एप्रुवलाक हाडलें। आज खुबशे डिस्कशन जाले, खुबश्या कावन्सिलरांनी वेगवेगळे आपले विचार मांडले, थोड्यांनी ताका विरोधूय दाखयलो बट थोड्या सेक्शनाक, पण ओवरऑल आमी आज हे मार्केटाचे प्लॅन हो एप्रूव केल्लो आसा कावन्सिल मिटिंगेक। तेन्ना आमी आजच्या बैठकीत ठाम विरोध केलेलो आसा। आमचो विरोध हो शेडीक आसा, निव्वळ शेडीक। बाकीच्या इतर जे विकास कामां आसा मार्केटाची ताका आमचो खंयच विरोध ना। देव बोडगेश्वर चरणी अमृताचा फळ देऊन म्हापशेकारांशी एक विनंती करतोय, संपूर्ण म्हापशेकारांतल्या युवकांनी, संपूर्ण नागरिकांनी, व्यापाऱ्यांनी या अभियानात सहभागी व्हावं। जे नगरपालिकेने घेतलेला ठराव आहे तो ठराव मागे घेण्यासाठी त्यांना आम्ही भाग पाडूया। आपण जागे झालो तरच हा मार्केटचा जो विस्तारित काय तो शेड घालण्याचा प्रकल्प आहे तो कुठेतरी रद्द होणार आहे। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे।